ओके किती रे झालं मरे असेंब्ली तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्या सकाळच्यान आतापर्यंत विशेष करून क्वेश्चन अवर्स तर तेंच्यांनी डिस्टर्ब केले. आमी सगळे क्वेश्चन अवर आन्सर करपाच्या तयारीन आशिल्ले. ज्या पद्दतीन त्या वेळान कित्याक आयले म्हाका खबर ना. आमी तर फुल्ली प्रिपेर्ड आशिल्ले. हांव आमच्या सयत म्हाजे सगळे मंत्री सगळे फुल्ली प्रिपेर्ड आशिल्ले. दुसरें रिगार्डींग कॉलिंग अटेन्शन आमी वेवस्थीत रित्या हांव आसत किंवा निलेश आसत दोगांयनी आन्सरी केली. तिसरें आयचे सप्लिमेंटरी डिमांड वीच इज एप्रोप्रिएशन बिलाचेर तेंच्यांनी जे सगळे क्वेश्चन्स रेज केले ताजे सगळे 100% आमी आन्सर करपाक शकले. म्हाका दिसता की योग्य रित्या आमी ऑन रायट ट्रॅकाचेर तांकां स्वयंपूर्ण गोंय दुखता आमचें, सरकार तुमच्या दारी दुखता आमचें, आमी 100% सरकारी लोकां पर्यंत येवजण्या पावयता त्यो दुखता आमच्यो. म्हाका कित्याक खबर ना. आमी OTS स्कीम दिली ही तांकां दुखली, आमी झिरो बील दिलें हें तांकां दुखलें, आमी गोवा एट रेट 60 आनी आझादी का अमृत महोत्सव करता हें तांकां दुखता. हें कित्याक म्हाका कळना. आमी सामान्य मनशाचो विशय सोडयता. आमी कोणाक तरी वन टायम सेटलमेंट करून परत तेजो नळ चालू करता. बाब ढवळीकर थंय करूं नाका म्हणून सांगता. म्हाका हेंच कळना कितें म्हणून. स्वयंपूर्ण सरकार तुमच्या दारीन कितलेशे जाल्याचे विशय सुट्टा. रोहन म्हणटा तो इलेक्शन स्टंट म्हणून. आमी लोकांची कामां करपाक सोदता. कितें तें लोकांनी पळयलां.